चिरेखणी आणि कनलात नावपाक येवप्यांचेर कडक कारवाय करात. वेळ पडल्यार तांकां अटक करून पुलीस स्टेशनाचेर हाडात अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी आदेश पुलिशेक दिल्यात. बुडून मरप्यांच्यो घडणुको वाडपाक लागिल्ल्यान आमदारान हे निर्देश दिल्यात. हैदराबादच्या रचकोंडा पुलिसांनी आंतरराज्य चायल्ड सेलिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश करीत 13 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान वाटयले आणि 11 जाणांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 13 भुरग्यांक शिशु विहारांत धाडल्यात. चडशीं भुरगीं दिल्ली, पुणे हांगा रावपी आसात. तांकां थंयच्यान हाडून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा हांगा विकताले. तांची विकपाची किंमत 1.8 लाख ते 5.50 लाख मेरेन आशिल्ली अशी म्हायती हैदराबाद पुलिसांनी दिल्या. ब्रेक फेल जाल्ल्यान सांग्या दाण्यार एका रेंट कारीक अपघात जालो. पर्यटकांची कार सावड्डेंतल्यान सांग्यार वताली तेन्ना कारीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान कार चलोवप्यान कुशीक व्हरून मुकली. ह्या अपघातांत कारीन आशिल्ले 4 जाण आनी एकले बारीक भुरग्याक दुखापत जाल्या. देखून तांकां उपचारा खातीर कुडचडेंच्या भलायकी केंद्रांत भरती केल्या. केंद्र सरकारान टेलिकॉम कंपन्यांक आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स बंद करपाचे निर्देश दिल्यात. आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स करून लोकांक फसोवपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान केंद्र सरकारान हो खर निर्णय घेतला. तशेंच टेलिकॉम कंपन्यांक ह्या आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्साचेर बंदी हाडपाचेर निर्देश दिल्यात. लँडलायन नंबरावयल्यान जावपी आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स पयलींच ब्लॉक करप शक्य जाता. दूरसंचार सुविधा वापरप्यांच्या सुरक्षे खातीर संचार साथी पोर्टल ह्या सारकिल्या वेगवेगळ्या उपायांची तजवीज केल्या. लोक आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्सा विशीं चक्षु ह्या पोर्टलाचेर कागाळ नोंद करूंक शकतात अशें कळीत केलां. आंतरराष्ट्रीय पोस्टांतल्यान बेल्जियमांतल्यान MDM ड्रग्स ऑर्डर केल्ल्या प्रकरणात मुंबय कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीची कारवाय. सापळो रचून 3 अटक केल्या. तिगांतलो एकलो गोंयकार तरणाटो. गोंयचें नांव ड्रग्जान सामकें बदनाम जाल्लें आसतना गोंयकार तरणाट्याक ड्रग्जांतले एका मोठ्या गुन्यांवात पुण्या अटक केल्या. मुंबयचे विदेशी पोस्ट ऑफिसांत आयिल्ले एका पार्सलांत ड्रग्ज आशिल्ल्याची म्हायती मुंबय कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीक मेळिल्ली. ही म्हायती वेल्यान कस्टमाची स्पेशल ब्रांच 3 तरणाट्यां मेरेन पावली, जातूंत एक गोंयकार तरणाटोय आशिल्लो.
उजो पालोवपी दळ म्हळ्यारूच फायर ब्रिगेडीच्या कथीत इंधन घोटाळ्याची चौकशी सुरू जाल्या. खात्याचो संचालक नितीन रायकारान सांगले. चौकशी अहवाल आयले उपरांत कारवाय करतले अशें ते उलयले. राज्यांत एक घोटाळो उघड जायत आसात. वचत थंय घोळ. आता असोच एक कथीत घोटाळो उक्ताडार आयला. तो म्हणल्यार उजो पालोवपी दळ फायर ब्रिगेडीचो कथीत इंधन घोटाळो. उजो पालोवपी दळाच्या बंद आशिल्ल्या गाडयांनी डिझेल भरिल्ल्याचे दाखयतात आनी ताचो वापर कांय अधिकारी स्वताच्या गाडयांनी करतात असो हो एकूण कथीत घोटाळो. आता उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर हांणी हे प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या. हे विशींचो अहवाल आयले उपरांत संबंधिताचेर कारवाय जातली. बुधवारा फोंड्या म्हाळशेकुट्टी कोंबड्यांक व्हरपी टेम्पो रस्त्या सकयल घराचेर पडली. सकाळी 6 वरांची ही घडणूक. सुदैवान हे घडणुकेक जिवीतहानी जाल्ली ना, मात घराचे बरेच लुकसाण जाले. नूतनीकरण केल्ल्या शेल्ड्या वाठारांतल्या तळ्याकडेन कोयराचे राशी पडल्यात. घरातले किचन वेस्ट लोक हांगा हाडून उडयतात. ताका लागून वाठारांत घाणी पातळ्या. संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराकडेन दुर्लक्ष केला. तेन्ना थळाव्या आमदारान तातूंत लक्ष घालून वाठार नितळ करून दिवचो, तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेरान बसोवचे म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. सध्याक राजधानी पणजे चर्चेत आसा ती स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून. 31 मेची डेडलायन लागीं पावल्या. 2च दीस शिल्लक आसात. कांय स्मार्ट रस्ते येरादारी खातीर उक्ते केल्यात. तातूंत सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला कडलो रस्तो कालच्यानूच येरादारी खातीर उक्तो केला. पूण मुखार काकुलो मॉला कडलो जंक्शना कडलो रस्तो बंद आसा. लोक शीतल हॉटेला कडल्यान गाडयो घेवन फुडें वतात, पूण काकुलो जंक्शना कडल्यान तांकां परते येवचें पडटा. दाबोळे क्विक कार वॉश सेंटरा लागसार 4 गाडयां मदीं बुधवारा सकाळीं अपघात जालो. स्विफ्ट कार चलोवपी बायलेन रस्त्यावयल्यान चलून वचपी मनशाक वाटोवपाक लागून अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातान टेम्पोचें बरेच लुकसाण जालां, मात कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कोट्यांनी रुपया खर्च करून दुरुस्ती केल्ले कला अकादमीक निमणे पत्रे आणि प्लास्टिक ताडपत्रेचो आधार. फाटल्या दिसांनी आडवेळे पावसात दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत गळती लागिल्ल्याचे व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत हे पत्रे आणि ताडपत्री घाल्ल्याचे कळटा. कला अकादमी एक तेंपार गोंयची वळख, मात हेच कला अकादमीक राजकारण्यांची दृष्ट लागली आणि तिची दुर्दशा झाली. कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्ती केल्ले हे कला अकादमीच्या नशिबातले भोग अजून सोपनात. आरोप प्रत्यारोपाच्या खेळात सध्या कला अकादमीचे मात दशावतर चालू आसा. चार जुनाक जावपी मतमेजणी खातीरची यंत्रणा सज्ज जाल्ल्याची माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिल्या. 7 ते 8 राउंडांत मतमेजणी जातली. दनपरां एका मेरेन गोंयचे चित्र स्पश्ट जातले. दक्षिण गोंयांत दामोदर कॉलेज जाल्यार उत्तर गोंयांत गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आल्तिनो ह्या सेंटरांनी मतमेजणी जातली, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिल्या. बाणावले दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून मॉर्निंग वॉक करपाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांकूय बरोच त्रास जाता. भटक्या सुण्यांच्या वावराक लागून सकाळ फुडें मॉर्निंग वॉकाक येवपी लोक तशेंच पर्यटक बेजारल्यात. दर्यावेळेर येवपी लोकांचेर तशेंच पर्यटकांच्या आंगार सुणे धांवून वचपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. एका पर्यटकाक सुण्यान मारलो घास. बाणावले 24 वर्साच्या चलयेचेर सुण्यान घास मारपाची घडणूक ताजी आसतना पर्यटकाचेर सुण्यान हल्लो करपाची ही दुसरी घडणूक. हे घडणुकेक लागून लोकांमदीं भिरांत पातळ्या. संबंधीत खात्यान हाचे कडेन लक्ष घालून योग्य उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. चार जुनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जातलो. हे फाटभुंयेर मडगांवां मतमेजणी केंद्राच्या वाठारांत आशिल्ल्या 5 स्कुलांक 3 ते 5 जून शाळा बंद दवरपाचो जिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश काडला. लोकसभा वेंचणुकेचो निमणो टप्पो लागीं पाविल्लो आसतना गरमेचो पारो बरोच पयर चडिल्ल्याचो दिसून येता. दिल्लीत सूर्य आग ओकता अशें म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. दिल्लीत बुधवारा सगळ्यांत चड म्हणल्यार 52.3°C तापमानाची नोंद जाली. दिल्लीत नोंदयल्लें हें आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड तापमान जावन आसा.
दिल्लीत आयज मेरेनच्या सगळ्यात चड तापमानाची नोंद जाल्या। दिल्लीत मे म्हयन्याच्या निमाणे तापमानात बरीच वाढ जाल्या। खर वताक लागून हवामान खात्यान फुडले 2 दीस रेड अलर्ट जारी केला। पुणेच्या अमिगोस ते बेतोडा जंक्शन रस्त्याचे सध्या रुंदीकरण चल्ला। या रस्त्यामध्ये घालपाक जे डिवायडर हाडल्यात तांची लांबाय आनी रुंदाय चडूच व्हडली आसा। हे हिस्पा भायर मोठे डिवायडरांक लागून अपघात जावपाक शकता। याच रस्त्याचेर फाटल्या म्हयन्यात 6 ते 7 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला। आता नवे डिवायडरांक लागून अपघात जायत म्हणून थळाव्यांक हुस्को पडला। गोंयांत फुडल्या कांय दीस दर्यादेगांनी वादळी वारो व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हवामान खात्यान फुडले कांय दीस हाय वेव्ह अलर्ट जाहीर केला। तशेंच नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान उक्तायल्या। काणकोण वाठारांत दूषित उदका पुरवण करपाच्या आरोपा खाला जनार्दन भंडारी आनी कांय समाज वावुरप्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। कांय दिसा आदीं पारवे आनी आगोंदा उदकाच्या प्लांटांतल्यान हळशिकावण्या उदकाची पुरवण जाता हे नजरेक हाडिल्लें। हळशिकावण्या उदकाची पुरवण करून लोकांच्या भलायके कडेन खेळपी अधिकाऱ्यांक अटक करपाची मागणी जनार्दन भंडारी आनी कांय समाज वावुरप्यांनी केल्या। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर आडमेळी हाडपी झाडां हुमटून उडयली। रस्त्या कुशीक आशिल्ली बारीक सारीक अतिक्रमणाय काडली। मात सांतिनेज चर्च जंक्शनावेली बेकायदेशीर इमारतींचेर कारवाय कित्याक जावना? सगळी अतिक्रमणां काडूनय ह्या जंक्शनार आडखळ थारपी हे बेकायदेशीर इमारतीक कोणाचो आशिर्वाद आसा? अशे प्रश्न पणजे महापालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केल्या। नागरिकांकडल्यान सेगीत येवपी कागाळींक लागून एनजीटी नियुक्त केल्ले जोड समितीन साज उजेदी आर्यलाच्या गोवा कार्बन लिमिटेड प्रकल्पाची पळोवणी केली। म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हणून पर्यावरण खात्याच्या संचालकाची माहिती।
पेडणेच्या देऊळवाडो पालये वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. बिबटो गांवांत येवन गाय सुण्यांचेर हल्लो करता. फाटल्या दिसांनी बिबटो दिशिल्लो तेन्ना पंच शिवा तिळवे हांणी रानखात्याक हे विशीं कळीत केल्लें. ते प्रमाण रानखात्यान बिबट्याक धरपाक पांगरो लायलो. ह्या बिबट्याक लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. पेडणेच्या हेर वाठारांनी बिबटो दिसून आयला. ताका लागून रानखात्यान बेगोबेग बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सोरो घोटाळ्यांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां ईडीन कांय दिसां पयलीं अटक केल्ली. ते उपरांत लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केजरीवालाक अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. देखून अरविंद केजरीवाल हांकां तात्पुरती थाकाय मेळिल्ली. पूण सर्वोच्च न्यायालयान केजरीवालाक 2 जूनाक परतून आत्मसमर्पण करपाचे निर्देश दिल्यात. मरणाचो काळ जाल्ली नानोडे वाठारांतली ती चिरेखण कायमची पुरून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान फुडें येवपाक लागल्या. नानोडेच्या भटवाडी वाठारांत आशिल्ली चिरेखण जीव घेणी थारत आसा. आतां मेरेन हे चिरेखणीन 4 जाणांचे बळी घेतल्यात अशी माहिती मुखार आयल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेक्षणात गोंयच्या 2 हॉस्पिटलांक राष्ट्रीय दर्जो प्रमाणपत्र फावो जाला. पयलो क्रमांक वाळपयच्या समाजीक भलायकी केंद्राक मेळ्ळा. राष्ट्रीय दर्जो प्रमाणपत्रा प्रमाण हॉस्पिटलांक 92% मानांकन गुण मेळ्ळे जाल्यार दुसरो क्रमांक सांखळेच्या सामाजीक भलायकी केंद्राक मेळ्ळा. ह्या बऱ्या कामाक लागून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयली. केपें तालुक्यांतल्या शेल्डे वाठारांत तळ्या लागसार आशिल्ली एक बांय धोकादायक स्थितींत आसा. ह्या बांयत पडून जायत्या जनावरांक ह्यान पयलीं मरण आयिल्ल्याचें कळटा. कितल्योश्योच गायो आनी म्हशी ह्या बांयत कुशिल्ल्या अवस्थेत पडून आसात. ह्या बांयच्या भोंवतणी सुरक्षा वणत नाशिल्ल्यान मनशांक तशेंच जनावरांक खूब धोको आसा. ताका लागून बेगोबेग संबंदीत खात्यान बांयच्या भोंवतणी सुरक्षा वणत बांदची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.